13 तारखेमेरेन खणी सुरू जायना जाल्यार खणी परतून सुरू जावपाची आस्तूच ना. वीज मंत्री निलेश काब्रालाचेर आयला आकान. तिनी खासदार खणींक संजीवनी दिवपाक खर यत्न करता अशें तो सांगता. साश्टीकरांक लायटीची बिलां फारीक करपाक तिश्तवची पडलीं वरांची वरां. ह्यान फुडें फकत ऑनलायनूच बिलां भरपाची सुविधा आसतली बँकांनी. आमचो प्लॅन बी तयार आसा, फकत तारीख अजून थारूना. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री जयेश साळगांवकाराचें म्हणणें. मगो आनी भाजपा कडेन समांतर प्लॅन बी. फातोर्डा सर्कला कडलो सीसीटीव्ही कॅमेरो जायरात फलकान धापला. फलक बेगीन हालोवचो मागणी करता थळावे. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. सरकारान सोमारा राष्ट्रीय जेनेरीक दस्तावेज नोंदणी यंत्रणेचें उक्तावण केलें. ही एक राष्ट्रीय पावंड्यावयली यंत्रणा. तातूंत मालमत्ता आनी दस्तावेज नोंद करूं येता. ह्या आदी सरकारान श्रम आनी रोजगार कार्डाचें उक्तावण केलां. कायदो मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें की सगळ्या 12 SROन ही यंत्रणा सुरळीत रितीन लागू करपाक गोंयान फुडाकार घेतला. दस्तावेज नोंदणी प्रक्रिया सोपी करप आनी सब रजिस्ट्रार कार्यालयांत पारदर्शकता हाडप हो हे यंत्रणेचो मुखेल उद्देश अशें काब्राल म्हणटा. आज आमी आज लॉन्च केल्लें आसा. आमी म्हाका दिसता गोंयकार भावांक आमकां आनी भयणीक हे खूब पयले अशें लॉन्च जावन आपआपल्याचे जे तालुक्यान आसा तरी पयल्ले आसा. आनी पळयता तेन्ना एकूच लक्ष दवरपाक जाय की खंयची नवीन वस्त करता तेन्ना एक थोडे त्रास जाता. पूण इंटेन्शन गव्हर्मेंटाचें जें आसा तें तुमकां हॅसल फ्री दिवपाचें. गोंयकार भावांनी आमकां आनी भयण्यांनी खुबशें कॉपरेशन दिल्लें आसा. तशेंच आमच्या लॉयरांनी खुबशें कॉपरेशन दिल्लें आसा. हांव मागता की म्हजो नंबर हांवें म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन शेअर केल्लो आसा. खंय जरी डिफिकल्टी आसा, खंय जरी त्रास जाता जाल्यार म्हाका SMS करचो नाजाल्यार म्हाका फोन करचो. आमी ताका तोडगो काडपाचो प्रयत्न करतलो. आज एक विशय जाल्लो आसा की खंय तरी 2-3 इशू हांव कित्याक सांगता की ब्लँक स्क्रीन जाता, डॉक्युमेंट अपलोड जायना. पूण आज हे डॉक्युमेंट पावपा सारके आमी हेल्प डेस्क आमचे 12 तालुक्यांनी आमचे जे स्टाफ आसा ते तुमचे खातीर ते सेवेक आसा. तुमच्या ऑफिसान जर तरी पासून नेटवर्काचो इशू सॉर्ट आउट जायना जाल्यार म्हज्या ऑफिसान आमच्या हेल्प डेस्काचेर स्कॅन करून आमी प्रयत्न करतले तुमकां सर्वीस दिवपाक. मजगती श्रम आणि रोजगार कार्डाचे उक्तावण सोमारा कामगार मंत्री रोहन खंवटेचे हस्तुकी सचिवालयात जालें. राज्यांतले बेरोजगार आणि रोजगार मेळटल्या लोकां खातीर हें कार्ड एक सामान्य वळखपत्र जावन आसा. गोंयांतल्या दरेका मनशाची रोजगार माहिती ह्या कार्डांतल्यान मेळटली आनी काम सोदपी लोकांची हस्तलिखीत नोंदणी 28 फेब्रुवारी उपरांत बंद जातली. जे ह्या कार्डा खातीर नोंदणी करूंक सोदतात तांणी विजीट www.goaonline.gov.in हे वेबसायटीचेर आपली नोंदणी करची. आज आमी खूब आनंद जाता लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट तर्फे एम्प्लॉयमेंट कार्डाचेर लॉन्च करपाची. जशें आमच्या कमिशनरान म्हणलें, अ कार्ड वीच वील बी आयडेंटिटी फॉर एवरी पर्सन, वेदर इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट, whether he is employed or whether he is unemployed. It will be linked to the Aadhaar, it will be linked to the NCS portal, the portal which we launched, the central portal from employment exchange which we launched somewhere in October. आणि हाज्या खातीर जो मनीस ते कार्ड आसतलें ते कार्डान ताजे सगळो डेटाय फिलअप जाल्लो आसतलो. ही विल बी अलाउड टू मूव ओनली विथ अ कार्ड रीडर which will be there in the place that every company's thing on a job fair where ताणें तें कार्ड थंय दिवपाचें, his whole data will be read. Whatever schemes he takes from the labor and employment department, those schemes also will get inbuilt. परवरीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि श्याम चारी. विजय सरदेसायच्यो सध्या 2 बी चर्चेत आसा. एक म्हटल्यार 16B आणि दुसरे प्लॅन बी. गोवा फॉरवर्डाचो दुसरो मंत्री जयेश साळगांवकाराक आयतारा विजयाच्या ह्या प्लॅना विशीं विचारलें तेन्ना ताणें प्रस्नूच फाफडून उडयलो. पूण जयेश उपरांत ह्या विशयांचेर उलयलो. गोवा प्लॅन बी तयार आसा आनी विजयान ताच्या 2 मंत्र्यांक विश्वासान घेतल्या. पूण हो प्लॅन चालीक लागतलो वो ना हें मात सांगून नजो अशें जयेश सांगता. बेती नवो पुलीस आउटपोस्ट आयला. ताच्या कामाच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात जयेश साळगांवकार उलयतालो. फकत विजय सरदेसायच न्हय जाल्यार युती सरकारांतले ताचे वांगडी पक्ष मगो आनी भाजपा कडेन प्लॅन बी आसात अशें ताणें सांगलें.
एकाच प्लॅनार निंबून रावप शक्य जायना देखून हो प्लॅन बी गरजेचो अशी पुस्ती ताणें जोडली. पळयात. What is plan B? I don't know. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतला रिगार्डिंग दिस प्लॅन बी? कितें म्हणटा तूं? प्लॅन बी विजय सरदेसाय म्हणटा पळय. दनपारां खंय जेवपाक या म्हणटा. वी कॅनॉट रिलाय ऑन ओनली वन प्लॅन. देर ऑलवेज हॅज टू बी अ प्लॅन बी. आतां आमी जेन्ना चिंतता वी डू अ बिझनस वी ऑलवेज शूड हॅव अनादर एलायड बिझनस. म्हणजे एका तेजेर डिपेंड रावूं शकना. तर वी हॅव वी ऑलरेडी डिस्कस आनी अशें वी आर ऑल टेकन. इट इज नॉट दॅट ओनली वन पर्सन थिंग्स अबाउट इट आनी दुसऱ्याक कांय खबर ना. देर हॅज टू बी अ प्लॅन बी. आनी प्लॅन बी हो सद्या आसतलोच. आनी विल सी. All three ministers are together regarding this plan B. All Entire cabinet is of one opinion for that matter. Sagle, I'm not. There is no group, but there is a plan B. Separate groupism na. Everybody will be taken into confidence. All the stakeholders. बेतीच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. ह्या म्हयन्याचे 13 तारखेमेरेन खणी सुरू जावंक ना जाल्यार त्यो आनी केन्ना सुरू जावपाची आस्त ना. वीज मंत्री निलेश काब्रालान निर्शणेचो सूर लायला. सोमारा पर्वरी एका कार्यावळी खातीर तो सचिवालयांत आयिल्लो. उपरांत पत्रकारांकडे ताणें हें उलोवन दाखयलें. सर्वोच्च न्यायालयान खणबंदीचो आदेश दिल्या उपरांत त्यो परतून सुरू करपाक राज्यांतल्यान साबार वटांनी जायते यत्न जाले. MMDR कायद्यात दुरुस्ती करपाक गोंयच्या खण पेडेस्तांनी जायते फावट सरकाराचेर दबाव हाडपाचो यत्न केला. पण अजून तांच्या पदरांत कांयच पडूंक ना. एक म्हणजे इंटरनल फिलींग आसा की बिफोर फेब्रुवारी 13 जो आसा हो विशय म्हाका दिसता खंय तरी एक तरी चाली लागपाक जाय. आनी जरी तर लागना जाल्यार म्हाका दिसता तो लागचो ना अशें म्हाका हांव फर्स्ट टायम स्टेटमेंट करता. सो आय थिंक द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियस विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड वी शूड फायंड अ सोल्युशन टू सी दॅट द पीपल ऑफ गोवा आर बेनिफिटेड. भाजपाचे तिनूय खासदार न्हिदल्यात असो जो आरोप जाल्लो तातूंत कांयच तथ्य ना अशें वीज मंत्र्यान म्हळां. तू गांवकाराचेर जो तिनूय MP न्हिदल्या हेजेर हांव सहमत ना. कित्याक ते काम करीत आसा. म्हाकाय खबर आसा कित्याक हांवूय इनवॉल्व आसा. पूण जो बाकीचो विशय आहा तेजे म्हाका कांय सांगूंक शकना. पूण MP न्हिदल्या म्हाका दिसना ते आपणाच्या लेवलाचेर खंय तरी खूब प्रयत्न करता अशें म्हाका दिसता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. लायटीची बिलां भरपाक नवीन ऑनलायन यंत्रणा सुरू केल्या. ताका लागून बँकांनी बिलांचे पयशे घेवपाक न्हयकार दिला. लायटीचे बिल भरपा खातीर आख्या मडगांवच्या विद्युत भवनांत लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्यान साश्टीकारांनी बोवाळ घालो. लायटीची बिलां भरपाक लोकांक बिल्डिंगेन वयर सकयल धांवचें पडलें. लायनी बऱ्योच लांब आशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. खरें तर वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक बिलां खंय भरप तेंच खबर नाशिल्लें. वीज खात्यान नवी ऑनलायन यंत्रणा हाडल्या आनी ताका लागून बँकांनी लायटीची बिलां घेवप बंद केलां. आतां लोकांक बिलां ऑनलायन भरची पडटलीं नाजाल्यार वीज खात्यांत वचून भरची पडटलीं. जाणटेल्यांक बिलां भरपाक 2 वरां लायनीत उबे रावचें पडलें. जे कितें वेब सिस्टम केला हे केला ते चलो आनी गोवोरमेंटा कडेन बरे भशेन चलो म्हणटा. म्हटल्यार पयलीं जी बँक बंद करच्या पयलीं एक 8 दीस 15 दीस लोकांक एक नोटीस दिवपा जाय आसलें. लोकांची अवेरनेस जावपा जाय आसलें की आमी अशें अशें करता आनी बील सिस्टमॅटीक जातलें म्हणून. हांगा लोकांक हॅरेसमेंट जाला सिनियर सिटीजनाक बील भरपाक जे बँकेन बंद केला ते सगळे बील आमकां हिंगा भरूंक आमची व्हडली लायन लागताय आनी आमकां सिनियर सिटीजनाक व्हड कास्तीक पडिंग आहा. तर मातशें बँका तेणी स्टार्ट करचें बील घेवच्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हाका बेगीन तेणी ते बँका चार्ज दितली आनी तेणी कलेक्शन करचें. मडगांव वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो VGS कुंकळकारान सांगलें की कांय बँकांनी ऑनलायन यंत्रणे कडेन नोंदणी करूंक नाशिल्ल्यान हो गोंधळ जालो. लोकांक कांय दीस गैरसोय सोंसची पडटली. उपरांत लोकांक ताची संवय जातली. एडवर्टाइजमेंट सुद्दां पेपरार दिल्ल्यो कळ्ळें. म्हणजे तुम्ही ॲप काडले कडेन आसा ते ॲप म्हळ्यार पयलीं इनॉग्रेशन 26 जानेवारीक जालें न्ही पणजे ते ॲपा खातीर म्हणून लोकांक गर्दी मातशी चड जाल्या. मातशें चेंज आसतना हें जाता तें पूण मागीर स्मूथली जातलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. म्हापशेच्या ग्रीन पार्कासावन कोलवाळ मेरेन रस्त्याच्या कामांनी घाळपणां दिसून आयलें. लोकांचो जीव धोक्यात आयला. 10 दिसां भितर थंय सुरक्षेचे उपाय करात नाजाल्यार काम बंद उडयतले. भौशीक बांदकाम खात्याक शिवसेनेन शिटकावणी दिल्या.
ग्रीन पार्कासावन कोलवाळ मेरेनचो रस्तो अपघात प्रवण जाला. कामा संबंधांतल्यो सुचोवण्यो दिवपी तकटे नात, बॅरिकेड्स नात आनी रातच्यो लायटी पेटनात. ताका लागून अपघात जावंक लागल्यात. कंत्राटदारांनी वेवस्थीत कामां केल्लीं दिसनात. शिवसेनेन PWDचो मुखेल अभियंतो विजयकुमार वेरेकाराची भेट घेवन हें सगळें नदरेक हाडून दिलें. कंत्राटदाराच्या कामात घाळपण दिसून आयलें जाल्यार ताका दंड दिवपाचें उतर वेरेकारान दिलां अशें शिवसेनेचो गोंय मुखेली जितेश कामतीन पत्रकारांक सांगलें. विकास कामां हांगा जी ग्रीन पार्क जंक्शन आसा ते कोलवाळे जे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान पडटा तो जो फूल पॅच आसा थंय निश्काळजीपणान काम चालू आसा आनी अख्ख्या गोंयानूय खूब कडेन अशे पॅच आसा जे निश्काळजीपणान कामां थंय चालू आसा. म्हणजे खंय जर वचत जाल्यार थंय रातचे स्पेशली तुमी जेन्ना दिसाचे तरी कितें जाता की आमकां कळटा की रोड खंय मेरेन आसा खंय खणला ते सगळे नजरेक येता. पूण रातचे जर येत जाल्यार थंय रिफ्लेक्टर्स ना, थंय सायनेजीस ना, थंय डायवर्जनाचे बोर्ड्स ना, थंय मेन म्हणजे लायट्स ना आनी थंयचे धूळ जे जाता ताज्या खातीर उदक मारपाची वेवस्था थंय ना. अशा प्रकारचे निश्काळजीपणान कित्या खातीर काम चल्लां तें म्हाका कळना. म्हणून आमी ताका सांगलां तुका 10 दीस जाय, 10 दीस दिता, पूण 10 दिसां उपरांत जर आमकां निदर्शनाक थंय आयले की थंय सेफ्टी मेजर्स कांयच ना जाल्यार आमी थंय काम बंद उडयतले. ग्रीन पार्का कडेन फ्लायओव्हर आनी अंडरपासाचें काम चल्लां. तें कामूय वेवस्थीत जावचें हे खातीर आपूण यत्न करता अशें ग्रामीण विकास मंत्री जयेश साळगांवकारान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. जेन्ना ब्रीज कंस्ट्रक्शन जातालो तेन्ना थंयसर आमी ताका कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन हाडून जे तेंच्यांनी बॅरिकेडींग केल्लें हे भायर ब्रिजाचें काम इतलें आसा भायर बॅरिकेडींग केल्लें ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन हाडून आमी सांगलेलें की बॅरिकेडींग मातशें भितर घे सो दॅट जो रोड क्रॉस करता ही कॅन सी द ऑनकमिंग व्हेकल्स अँड आय विल सी टू इट दॅट इट डजंट पोज डेंजर टू द ऑनकमिंग व्हेकल्स एज वेल एज टू द स्टुडंट्स आनी जे क्रॉस करता फ्रॉम सेंट एंथनी वॉर्ड टू मॉन्टेगिरी हांकां सुद्दां डेंजर जावचो ना हेजें हांव पूर्ण हांगासर लक्ष दितलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. राज्यांत जायते कडेन CCTV कॅमेरे चलनात, मात फातोड्ड्या एके सुवातीर ते वेवस्थीत चलता. पूण कोणे तरी ताचेर जायरातीचो बोर्ड लायला. ते चुकून काय मुद्दाम जावन तें कळना. संबंदीत यंत्रणेंत हाची चवकशी करची अशें थळावे मागता. एका भांगराकारान ताच्या दुकानाची जायरात करपी बोर्ड शारांत सगळे कडेन लायल्यात. फातोड्डे सिग्नला कडेनय ते दिश्टी पडटात. पूण बोर्डांक लागून CCTV कॅमेरे धापता आशिल्ल्यान हे बोर्डच काडून उडोवचे अशी लोकांची मागणी आसा. जेन्ना हे CC कॅमेरा आसता आमचो सरकार बोवाळ मारीत आसा CC कॅमेरा जाय म्हणून आनी अशें हिडन जाता तेन्ना आमकां कळना हांकां परमिशन कोणें दिल्या, काय COन दिला, काय म्युन्सिपालिटीन दिला, काय तें आमकां कळना, काय कलेक्टरान दिला. सो हेचेर म्युन्सिपालिटीन आमचे चीफ ऑफिसरान ताबडतोब एक्शन घेवन हे ताबडतोब काडचे आनी जे कल्प्रीट जे आमचे हांगा रातचे जावं चोरी जाता दिसाचे चोरी जाता तेन्ना व्हेकल ट्रेस करपा लागून हे जो चलता हे आमकां मेळपा जाय म्हूण आमी CC कॅमेरा दवरल्या. हाचेर सारको दळ उरपा लागून सारके लोकांचेर लक्ष उरपा जाय, पुलिसांन लक्ष उरपा जाय हाका लागून दवरले आसा. जे आज ब्लॉक केला जे CC कॅमेरा ब्लॉक केला तो ताबडतोब काडची म्हूण म्हणजे म्युन्सिपालिटी कडेन चीफ ऑफिसर कडेन मागणें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सोमारा काँग्रेस पक्षान सरकाराच्या विरोधात साबार सुवातींनी निशेध सभा घेतल्यो. तातूंतलेच हे कांय खीण पळयात. शिरोड्या जाल्यार वेंचणुकीचो प्रचारूच आशिल्लो. युवा काँग्रेसीचो समन्वयक एहसान खानान सांगलें येता ते वेंचणुकेंत केंद्रांत काँग्रेसच सत्तेत येतली. देशांतले लोक भाजपाक धडो शिकोवपाचे तयारीत रावल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान आनी काँग्रेसीचे हेर आमदारांनी शिरोड्या घडोवन हाडिल्ल्या संवादांतल्यान विचार मांडले. मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि आप लोगों ने अपना जीवन जिया है. मैं खास करके अपने माताओं से अपील करना चाहता हूँ, मैं खास करके अपने बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, आपको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, आपको अपने बच्चों को रोजगार देना है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार को हम विचारपाक सोदता BJP 50,000 कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले, गव्हर्नमेंटाचे जॉब सुद्धा तुम्ही बॅन केले. एक इंडस्ट्री तुमच्याकडे गोंयांत बरी हाडपाक जायना. तुम्ही जॉब्स क्रिएट करपाक शकता, गोंयच्या युवकांक कितें करप. तुम्ही सांगले 4,000चो बेरोजगारी भत्तो दितलो म्हणून तुम्ही अजूनही बेरोजगारी भत्तो 4,000चो कित्याक दिले ना. येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत एक सीट महिला उमेदवारा खातीर राखून दवरपाची मागणी महिला काँग्रेसीन वास्कोचे सभेत केली. गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन सांगलें
येता ते लोकसभा वेंचणुकेत एक जागो राखून दवरपाची गरज आसा. विधानसभा वेंचणुकेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपाची गरजय कुतीनन उक्तायली. की सोनिया गांधीचो डिमांड आसा की 33% जावपाक जाय. राहुल गांधी जो आमचो अध्यक्ष जाल्लो आसा, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वुमन एम्पावरमेंट, हू इज रियली seeing and is serious about 33% reservation for Mahilas in assemblies and parliament. Now the latest news that Priyanka Gandhi, who is come into active politics, it is like Indira ji is back. So म्हाका दिसता खंय तरी टायम येयला बायलांचो, आनी आमी पयल्या रेशियो बायलांचो खूब उणो आसा जावं ते असेंब्ली आनी पार्लिमेंटान. सो डेफिनेटली we feel that coming assembly we'll see that we'll also demand 33% and the coming Lok Sabha. फोणे आणि वास्कोच्यान आमचे खबराकार कृष्णा नायक आणि हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळयात उरिल्ल्यो खबरो. वास्को मार्केटा खातीरच्या मुरगांव पालिकेच्या येवजणांक नुस्तेकार बायलांनी खर विरोध केला. हे मार्केट तांचे सुवादीन करचे अशी तांणी सोमारा मागणी केल्या. वास्कोचो नवो नुस्तें मार्केट प्रकल्प लागीं निश्चित जाला, पूण नुस्तेकार बायलां आनी पालिकेचे पटना. नवें मार्केट सुरू जातलें तेन्ना नुस्तेकारांक जागो बदलचो पडटलो अशें सांगपा खातीर सोमारा नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आनी मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस दोगूय मार्केटांत आयले. पूण सध्या आसा त्याच मार्केट इमारतीचे भायले वटेन आमकां तात्पुरते जागे दियात अशें नुस्तेकार बायलांनी सांगलें. नवे इमारतीत तळमजलो तशेंच आनीक 2 माळे आसात, ताकाय तांचो विरोध आसा. क्रितेशान सांगलें, शिफ्टिंगाची प्रक्रिया चालू आसा. आतां ह्या मार्केटा भायले फुटपाथीर नुस्त्याचो वेवसाय करपाक कोर्ट परवानगी दितले काय ना हेंवूय पळोवचें पडटलें. फिश मार्केट प्रोजेक्ट हो आमी सुडाक दिल्लो आसा आनी आतां आमकां सुडांतल्यान एक लेटर आयिल्लें आसा की तांकां सायट हँडओवर करप. हे सायट हँडओवर करपा खातीर हांवें आयज आमचे फिशर वुमन्स भयणी आसा तेंचे कडेन आयज मिटींग घेतली आनी हांव आनी चीफ ऑफिसर प्रेजेंट आसले थंय आनी अशें डिसायड जालें की तांकां क्लोज टू दीस सायट तांकां मार्केटांत बसपाक दिया म्हणून कितें. सो ती आमच्या मुखार जी फुटपाथ आसा ती मागता. सो वी हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम कोर्ट ऑल्सो फॉर दॅट. सो तरी आमी आतां ते कोर्टा कडल्यान डिसिजन मेळटा जाल्यार पळयतले आनी तांकां फुडें शिफ्ट करतले आनी आमचो जाता तितून बेगीन फीश मार्केट स्टार्ट करतले. फ्रूट वेंडर्स एक फावटी हें मार्केट बांदपाक स्टार्ट केलें म्हणटकीर तांकां हांगची काडटले. ग्राउंड +1 मार्केट प्रकल्प आसतलो अशें पालिकेन सांगिल्ल्याचें वास्को नुस्त्या मार्केटाचे अध्यक्ष कारिदाद परेरा म्हणटा. पूण आतां ग्राउंड +2चो प्लॅन जाला. आतां हें पुराय मार्केट नुस्तेकार बायलांचे सुवादीन करचें आनी मार्केटांत कोणाक सुवात दिवची हें तीच थारायतली अशें तिणें सांगलें. बाजार बांद म्हणटाय आमकां बाजार बांदपा आमचे गाडको येणाय, पूण आमकां जावचे सो तें बाजार बांदपाचो आमकां जावचें आनी आमकां सकल आनी वयर आमचे वयर कांय तरी बांदप ना. ही थोडी घरां तेकार आहाय ती आमी तेंका घालतली आमच्या जागोक थिंगा आमी घालतली. तेणी घालपा नाका तेंच्या हातीन आमकां कांय नाका, फकत आमकां तेणी बांदून दिवपाची. वयर कांय नाका ना ना कांयच ना वयर. आमकां फांड दवरपा जाय, आमकां आयज घालपा जाय, कितें जाय पेट दवरपा जाय, आमचे थंय पेट कितले आय. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कुडचडे मॅरेथॉन 2019 आयतारा कुडचड्या जाली. गोंयच्या आनी गोंया कुशीकच्या राज्यांतल्या सुमार 700 जाणांनी तातूंत वांटो घेतलो. 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आनी 3 किलोमीटर अशा 3 विभागांनी मॅरेथॉन जाली. कुडचड्या मॅरेथॉन फर्स्ट टायम ऑर्गनायज केल्या. आमी सम्राट क्लबान आनी आमचो एक हेल्थ फर्स्ट म्हणून ग्रुप आसा, हेल्थ फर्स्ट ग्रुपान इनिशिएट केल्ले आनी सम्राट क्लबान ऑर्गनायज केल्या. ह्या मॅरेथॉनाक ह्या वर्सा पयल्याच वर्सा आमच्या गोंयांत आनी 2 कडेन सुद्दां मॅरेथॉन आसून सुद्दां आमच्या मॅरेथॉनाक 400 ते 450 पार्टिसिपंट आयिल्ले आसात. ह्या मॅरेथॉनाक कुडचड्या वयले आनी कुडचड्या भायले पुण्याचे आदी महाराष्ट्रांतले सुद्दां पार्टिसिपंट आयिल्ले आसात. हे आमी 3 टप्प्यांनी घेतल्या. पयलो टप्पो 10 किलोमीटर, दुसरो 5 किलोमीटर, तिसरो 3 किलोमीटर. खूब वर्सांनी हांगा कुडचड्या ही स्पर्धा जाल्लेली आसा. तेजे खातीर भरपूर लोक उत्साहीत जाल्लेले आसा आनी तांणी पार्टिसिपेटूय केलेले आसा. तातूंत भितर जेन्ना रनिंग स्टार्ट जाली तेन्ना धांवता मुखार टार्गेट जेन्ना दिसलो टर्न जावपाचो तेन्ना अती खोशी जाली आमकां सामकी. आनी जेन्ना तेणी एक बेल्ट दिलें आमकां टर्न मारता तेन्ना ते घालतरी आणखी स्फूर्ती वाडली.
पुलीस महासंचालक मुक्तेश चंद्रान 30व्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाचें उक्तावण केलें. फर्मागुडी फोंडेच्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजान सोमारा हो सुवाळो जालो. रस्त्यावेली सुरक्षा हो सध्या चर्चेचो विषय जावन रावला, खास करून सेंटिनल ॲपाच्या वादा उपरांत. सोमार दिसा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक येरादारी संचालक देसाय, GSEचो दोतोर कृपाशंकर, प्रशांत जोशी आनी डेरिक नाटो हजर आशिल्ले. गोवा 365 ब्युरो. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.